नमस्कार तुमकां सगळ्यांक हांव शेफ विनोद नायक। तर आयज आमी करतले मालवणी स्टाईल प्रॉन मसाला। सुंगटां धुवन घेतला उजरावचे पयलीं बरे आनी तेजे फाटले जे वेन्स आसता न्ही ते काडून घेवप। आता हळद आनी मीठ लावन मॅरिनेट करून घेता। अर्दो लिंबू पिळया। पांच मिनटां सोडया गरम जावपाक। आता हांडी तापले काय ना आमी घालया तेल। 3 ते 4 कुलेर तेल घातल्या पुरो। आनी एक मिडियम सायज कांदो कितले बारीक कापला ते पळयात। आता तळसून घेवया बरे तळसून घेवया। आनी जर तुमकां जर मातशें हुमण ग्रेवी चड जाय न्ही जाल्यार एक्स्ट्रा करपा येता तुमच्यान। एक्स्ट्रा कांदो घालप आनी एक्स्ट्रा टमाटर घालप। एक कांदो घातल्यार 2 टमाटर घालप। आता हांगासर हांवें एक पियो हे पळया कांदो आमचो हे भाशेन रेडी जाल्लो आसा। आता आमी घालता 2 टमाटर स्लायस करून जाय तशें कट करून घातले जाता कित्याक मेल्ट जातले ते शिजले उपरांत। बरें भाजून घेवप। मीठ घालया। आता हे टायमार मीठ घालप कांदो टमाटर रोखडे शिजतले। आनी एक कोथमीर धुवन घेतला कित्याक कोयर बी आसपा जायना म्हणून हे भाशेन आनी डायरेक्ट घालया। लसूण 7 ते 8 पाकळ्यो लसुणाच्यो। आता कोथमीर घालया। अर्धे बंच आहा अर्धे गड्डी कोथमीर आहा मिक्स करून घेवया। आनी एका ताटान आता आमी सायडीन काडया तेका थंड जावं न्ही। थंड जाल्या उपरांत आमी वांटप तयार करतले। हे आमचो मसालो। आता रेसिपीन जितले साहित्य घातला पळय तितलेच साहित्य हे रेसिपीन वतले। मागीर लोक पळय कमेंट सेक्शनान बरयतात हे घालूं ना ते घालूं ना हे घालूं ना ते घालूं ना असे कमेंट्स येतात। तर मातशे व्हिडिओ सारके व्यवस्थित पळोवपाचे टायम काढून व्यवस्थित व्हिडिओ पळोवपाचे तर तुमकां कळटले हातून जे साहित्य वयता पळय तेच साहित्य हे रेसिपीन वता। तेज्या वयर एक्स्ट्रा काय वचना। थंड जाल्या उपरांत मिक्सरान आमी घालून तेका प्युरे करतले आमी तेजे मिक्स मसालो तयार करतले। आता तेच कायली ना आनीक थोडे तेल घालता आनी तेल तापल्या उपरांत आमी सुंगटां तळसून काडया। सगळे फूल एकदम भाजपाची गरज ना मातशें शिजल्यार पुरो। सुंगटां शिजपाक न्ही 4 मिनटां लागता। 4 मिनटां तुमचे सुंगटां रेडी। आता हांगासर फक्त तळसुवपाचे आनी सुंगटां काडपाचे भायर। तेल मात बरें तापोवंक जाय। सुंगटां हा रेडी। आता चड शिजल्यार रब्बर जातले काडून घेवया एका। आता आमी वांटप तयार करया। आता थंड जाल्ले आसा हे सगळे मसालो। थंड जाल्या उपरांत हांव घालता मिक्सरान थोडेशें उदक घालता चड ना। आनी वांटप हे जालें आमचें तयार। आनी आता ते मसालो जे आहा न्ही ते तेलान घालून भाजपाचे बरें भाजून घेवप। हां सारके पळयत हा व्हिडिओ कितें म्हणटा ते। आता उदक बिदक काय घालूंक ना फक्त मसालो घालून भाजून घेवप आनी बाकीचे जे मिक्सरान जे उदक बिदक आनी ती मागीर। आता सद्या आमी मसालो भाजून काडपाक जाय बरें 10 ते 15 मिनटां लागतले। आनी भाजता भाजता न्ही ते तेल जातले सेपरेट तेल एकदम गायब जातले। आता मिरसांगी पिठो घातला अर्दो टीस्पून। हळदी पिठो अर्दो टीस्पून। हे मालवणी मसाला हे कशें करपाचे हेजे रेसिपी ऑलरेडी तुमकां शेफ डॉन किचनान मेळटले। बरें मिक्स करून घेवया आमी सारके व्यवस्थित। पळयात एकदम सुंदर दिसता। आता ग्रेवी आमची तयार आसा। आता जे उदक मिक्सरान जितले उरलेले न्ही ते सगळे उदक घेवया आनी आता उदक घालया। तर आता कळ्ळें तुमकां केन्ना उदक घालपाक ते। आता आनीक मातशें भाजून घेवया व्यवस्थित।
एक 5 मिनटं जाल्ल्या आता उदक घालून. आता आमी घाल्या सुंगटां. तर सुंगटां घालून हे मसाल्या वांगडा आमी भाजून घेवया. आता चड दाट जाले न्ही, हांव इल्लें उदक घालता ग्रेवी जावपा जाय म्हणून, शीता वांगडा जेवपाक बरें जातलें. आता हे रेसिपी न्ही आमचे शेजारीच्या, हे आमचे शेजारी करताले हेच भाशेन. तर त्याच भाशेन हांवें केला आनी 2-3 जाणां बी विचारून हांवें ते भाशेन रेसिपी केला. तर मालवणी प्रॉन मसाला म्हणटा हेका. हे पळयात बरो खतखतो सुटला. हे जाले आमचे मालवणी प्रॉन मसाला रेडी. आता कोथिंबीर घालया, मिक्स करून घेवया आणि आता करा प्रेझेंटेशन. इतले टेस्टी, इतले रुचीक लागता न्ही, एक पडी केल्यार परते परते करतले. पळय कलर पळोवनूच एकदम जिवाक बरें दिसपा सारकें जेवण आहा. शीता वांगडा एकदम बेस्ट, एक नंबर. आणि हे आसले आमचे आयचे मालवणी प्रॉन मसाला. कितले लोकांच्या तोंडान रूच येयले. आणि हो व्हिडिओ तुम्ही संवसाराचे खंयचे देशांत पळयता कमेंट सेक्शनान बरें आहात. पळयत रावा शेफ डॉन. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन, तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं.